जेसू क्रिस्ततय मोगाळ भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो एक घडी बरंगा पळया हिंगालें कॅन्डल निंगे ही वात पळयत आसतना आयच्या वांजेलांतली गली उतरां उडासा घेतात गे तुमकां उसवाड काले म्हण सांगला आयच्या वांजेलांत तुमी संवसाराचो उसवाड त्या देखून आमकां नवें नांव जेजू दिता. आतां हांगासर ह्या कॅन्डलांत उसवाड आसा गी दीस कॅन्डल इज आवर सेल्स जायत गी. आतां बोर आसा आमचे विशयेन आमी समजून घेवचे हें कॅन्डल म्हळ्यार आमचें लायफ. आतां हातूंत उसवाड ना त्या देखून हें कॅन्डल आमी पेटोवंक प्रयत्न करया जायत गी पेटोवंक प्रयत्न करया. कोण पयलीं येवंक आसा कोणाक सांगला येवंक हांगासर दाखय बोल्या सकडांक अशें दाखय एका हातान दाखय हें घालें पयशे आसात न्ही गे. आतां मनीस पळया हें कॅन्डल पयशांत पेटोवंक प्रयत्न करता पेटय पळया हांगा दाखय पेट्टा गी पळय कॅन्डलांत उजो पेट्टा गी पयशे आसल्यार उजो पेट्टा गी. ओके हें हांगासर काले म्हण सांगल्यार हो पयशे आसलो मनीस हाचेर मस्त पयशे आहात जायत गी मस्त पयशे आसात ग्रेस्त मनीस. सो मस्त पयशे आसलो मनीस हो ताणें पयशा मुखांत्र कॅन्डल पेटोवंक प्रयत्न केल्यार जायना. कोणाकी पयशांत कॅन्डल पेटोवंक जाता गी पयशांत कॅन्डल पेटोवंक जायना. सो पयशांत आसल्यार कॅन्डल पेटोवंक जायना. ओके नेक्स्ट कोण येता घालन तें आं मोबायल वा टॅब घालेंय जाता. मोबायल टॅब कंप्युटर घालेंय तुमी सांगा जायत गी त्या देखून ह्या मोबायलांत हांव कॅन्डल पेटोवंक प्रयत्न करया. हांगा धर पळया उजो पेट्टा गी पळया पेट्टा गी जायना. ओके मोबायल मस्त जाणां कडेन आसा न्ही गी मोबायल नातली कोणी आहात याद उरगला पळया मोबायल कोणाडे पळना मोबायल सगळ्यां कडेन आसा. टॅब थोड्या कडेन आसतले ना मागीर कंप्युटर थोड्या कडेन आसतले आसना लॅपटॉप ओके पूण मोबायल सगळ्यां कडेन आसा. पूण ह्या मोबायलांत दिवो पेटोवंक जाता कांय मनीस सर्कस केलें जाल्यार तातूंत मोबायलांत हांव दिवो पेटोवंक जायना. हू इज द थर्ड वन ताचेर घालें आसा पळया हें घालन तें पेन आसा न्ही गे पेन कोणा कडेन आसता भुरग्यां कडेन आसता कोर्टांत जज आसा ताचेर पेनांत सिग्नेचर घाल्या घालूं जाता ताणें सिग्नेचर घाल्यार पुरो ह्या मनशाक पाशे दिवचे म्हण सांगून ऑफकोर्स काली मनीस सूट केली जाल्यार विथ वन सिग्नेचर ही कॅन टेक अवे द लायफ. व्हेरी पावरफूल पेन इज व्हेरी व्हेरी पावरफूल. काले मनी बरयलेलें उरता त्या देखून ह्या पेनांत दिवो पेटोवंक जाता गी दाखय पळया पेट्टा गे आं ह्या पेनांत दिवो पेटोवंक जायना. कितले पेन पावरफूल आसल्यार कितलो अधिकार आसल्यार पेनांत हो दिवो पेटोवंक जायना. पाटी ओके आनी कोण येता नेक्स्ट बूक कोणाडे आसचे बूक आसचे कोणाडे व्हडले शिकिल्ल्यां कडेन जायत गी PhD केल्ल्या कडेन सायंटिस्टा कडेन बूक म्हूण सांगल्यार नॉलेज जायत गी बूक सगळे कडेन आहात तुमचे लागीं आसात सगळ्यां कडेन बूक आसात. बूक नातले उणी आहात ते उणी नात सगळ्यां लागीं बूक आसात. वाचता आमी नॉलेज आमकां मस्त मेळटा बुद्धवंत जाता आमी पावरफूल जाता. शिकप म्हळ्यार नॉलेज मिन्स इज पावर. टुडे इफ यू हॅव गॉट नॉलेज यू आर अ व्हेरी पावरफूल मॅन. ओके विथ दॅट नॉलेज अँड पावर कॅन यू लायट द कॅन्डल यू कॅनॉट लायट द कॅन्डल. ओके सो बूक आसल्यार तुमकां कॅन्डल पेटोवंक जायना. आनी कोणी आसा गे लास्ट पण एकलो कोणगी आसा ओके ताचे लागीं कालें आसा पळया तो खंयच्यान येवन वात पेटयता पळया दाखय पळया कालें तें उदकाची बॉटल जायत गी उदक गरजेचें न्ही गी उदकाक जीव दिवचे सकत आहा गी ताणें लायिल्ल्या झाडांक कालें घालीचें उदक घाल्यार जीव येता न्ही गे त्या देखून उदक आसा. वॉटर इज व्हेरी पावरफूल व्हेरी नेसेसरी ऑल्सो. उदक नाल्यार कांय करूंक जायना. ह्या उदकांत कांय पेटोवंक जाता गे उदक वतल्यार आल्ली कॅन्डली पालवून वचोंक जायत गे पेटान. ओके सो उदकांत कॅन्डल पेटोवंक जायना. नाव हांवें मस्त संगती हांगासर धाडले 5 संगती हाडल्यो जायत गी 5 संगती हाडल्यो. हांगासर खंयचीय वस्तू हाडल्यार हे कॅन्डल पेटोवंक जायना. ओके आतां एक हांगासर पळया हें कळ्ळें कॅन्डल पास्कांचें कॅन्डल हें केदळा पेटयलेलें इस्तारा दीस पेटयलेलें न्ही गी इस्तारा दीस उजो पेंजार करूंक आसा ते स्टेजी मुखार उसो पेंजार करतात मागीर त्या उज्यांत हे कॅन्डल पेटयतात. हे कोणाक रेप्रेजेंट करता जीवन जाल्लो जेजू. ओके दीस कॅन्डल रेप्रेजेंट्स द रिसन क्रायस्ट. ह्या कॅन्डलांत आमकां उसवाड दितात गी
बट स्पेसिफिकली इंडिव्हिज्युअली त्या दळा ह्या कॅन्डला जावन आमकां उसवाड दितात. बॅप्टिझम ओके, पयले कुमगाराक उसवाड दितात. ओके, मागीर क्रिस्माच्या वेळार ओके फस्ट केदाळा दिवसा आमकां फस्ट आमकां बॅप्टिझमा वेळार दितात. ओके, आतां पुढे असो वरा कितले जाणां बॅप्टिझम पळयला, कितल्या जाणां बॅप्टिझम पळयला? बॅप्टिझम पळयना जाल्यार नेक्स्ट कोणाचे भुरग्यांचे बॉल आसा जाल्यार सकट भुरग्यांनी पळयचे जायत की. आतां भुरग्याच्या बॅप्टिझमा वेळार खाले दितात आंटले एक कॅन्डल पेटोवन कोणाक दितात? मम्मी डॅडीक पोतोन मोतोनीक दितात आनी सांगतात घेयात उसवाड क्रिस्त असो म्हूण सांगून कॅन्डल पेटोवन त्या आवय बापा भुरग्याच्या आवय बापायक दितात. आनी हे कोणाक संबंद जालो? उसवाड कोणाक दिल्लो? भुरग्याक दिल्लो. तो उसवाड भुरग्याक दिलो. तुमच्या बाप्तिस्माच्या वेळार ह्या कॅन्डला तावन उसवाड दिला गी खंडीत दिला त्या देखून सगळ्यांक आमकां ह्या कॅन्डला तावन आमकां उसवाड दिला. सगळ्यांक आमकां ह्या कॅन्डला तावन उसवाड दिला जायत की. त्या देखून आमचे सगळ्यांचे जिवीत त्या जळतेल्या कॅन्डला बरी. पण कालें जाता कॅन्डल पालवता गी. आता हे कॅन्डल पालवाला नाही गे, आमच्या जिणेचे कॅन्डल पालवता गी. आमच्या जिविताचे कॅन्डलान पेटलेलो उसो केदाळा पालवता? पातळ करतना कॅन्डल पालवता. व्हेरी गुड, इल्लेशे आमी चिंतीचे करेक्ट सांगलें ताणें. उसवाड क्रिस्त असो आमच्या जिणेन दिला, तो उसवाड पातळ करतना पालवता. मागीर मागणे म्हणतल्या वेळार कॅन्डल पालवता. व्हेरी गुड. देवाचे उपादेश मोडल्यार कॅन्डल पालवता. ओके, बरी भुरगीं जायना जाल्यार कॅन्डल पालवता. व्हेरी गुड. बायबल वाचना जाल्यार कॅन्डल पालवता. व्हेरी गुड. आवय बापायचे उतर आयकना जाल्यार आयतार असो कायदो पाळिनातल्या वेळार टिचरांक रेस्पेक्ट दिना जाल्यार हुमसार जायनातले जाल्यार मम्मी डॅडीचे उतर आयकना जाल्यार येस. आतां एक घडी हांगा तो उडा हांगा पळया. आमकां सगळ्यांक ल्हानपणार हे कॅन्डल दिल्ले हे कॅन्डल दिल्ले. मागीर आमी व्हड जातना इल्ली पातकां करता, पाड सवयो थोडे पोटी आमचे लागीं येतात आनी त्या दाळा आमचे कॅन्डल पालवता. हे कॅन्डल पालवता. पालवलेले कॅन्ड कांड म्हणून आयकलीचे की कालें करीचे? परतून पेटयचे न्ही गी, परतून पेटयचे. त्या देखून आमच्या सगळ्यांच्या जिणेन, म्हज्या जिणेन तुमच्या जिणेन थोडे पोटी हे कॅन्डल पालवता. आमी पातळ करता, उणेपण करता. त्या देखून आतां हे कॅन्डल पेटोवंक प्रयत्न करया गी. ओके, कॅन्डलाली भुरगीं पुरो मुखार या पळा. कोणा लागीं कॅन्डलां आसात? सो हांगासर कॅन्डलां आसात जायत गी. हे कॅन्डल सोबीत दाखय तांकां. सोबीत डेकोरेटे कॅन्डल जायत गी. सोबीत डेकोरेटे कॅन्डल. हे कॅन्डल सदां सोबीत आल्या मनशांक सरी करया. पळय ह्या कॅन्डलांतान पेटय पळय, पेटोवंक जायना. ओके, ह्या कॅन्डलांतान पेटोवंक जायना. तूं हांगा राव. ओके, ते हे कॅन्डल मोठे आसा न्ही गे, मोठे मागीर इल्लेशे सोबिता न्ही गे. ताका डेकोरेशन आनी कांय ना, पूण मॅन इल्लेशे सोडा पळोवंक इल्ले धाटे मोठे दिसता. त्या कॅन्डलांतान उजो पेटय पळया. ओके, त्या कॅन्डलांतावनी उजो पेटोवंक जायना. हांगा हे पळय इशिनी. ओके, हांगासर एक जालें आसा ग्लासांत आनी एका रितीचे कॅन्डल कलरफूल. ताका मस्त कलर आनी घाला आनीक सोबीत आसा. परमोळा गी पळय. परमोळा थोडीं जाणां सदां ह्या कॅन्डला बरी जायत गी. सोबीत आसा फाटल्यान ग्लास आनी घाला परमोळ येता थोडीं जाणां. ओके, सो हे कॅन्डलांतावन पेटोवंक जाता गी. पेटय पळया. ह्या कॅन्डलांतावनी कांय करूंक जायना. ओके, हांगा या. आनी हे कॅन्डल आसा हांगासर मस्त मोठे आसा. हे कॅन्डल जायत गी. हाका फाटल्यान पुरो बैलान पुरो चित्रांनी पुरो सोडयल्या ताका आनी ताची वात व्हडली आसा. ब्रँड न्यू कॅन्डल जायत गी. हे कॅन्डल म्हजे लागीं आसा म्हूण सांगून उबी ना. हे पेटय पळया. जाता ही पळय. अंतुनी पेटोवंक जायना. ओके, हे ऑलरेडी एपडी पेटयला. दीस इज ऑलरेडी यूज्ड. ओके, सो दीस इज ऑलरेडी लायटेड कॅन्डल, यूज्ड कॅन्डल. अंतून तान पेटोवंक जाता गी. पळया जोशवान कांय मॅजीक केलें जाल्यार. ओके, हांगा रावा. सो हांगासर कॅन्डलां आसात. 5 कॅन्डलां आसात. विविध रितीचे कॅन्डलां आसात. ही 5 रितीची कॅन्डलां आसल्यार ह्या कॅन्डलांतावन ही पेटोवंक जायना. ह्या कॅन्डलाक एक उसवाड जायची न्ही गी. ह्या कॅन्डलाक एक उसवाड जायचे. त्या देखून आमी सोबीत हाडल्यार, मोठे हाडल्यार, मोठे हाडल्यार, सोबीत हाडल्यार, बारीक चलपटा बरी हाडल्यार कांय करूंक जायना. जिणेन उसवाड पालवलो जाल्यार कांय करूंक जायना.
आता हे कॅन्डल कोणाचे कॅन्डल जेजूचे हे कॅन्डल जेजूचे कॅन्डल जेजूचे कॅन्डल पालवतागी जेजूचे कॅन्डल केदाळे पालवना ते बर्न सावून सस्सा त्या कॅन्डला तोंड केदाळा उसवाड कानगे येत गी आम्ही कानगे येत त्या देखून काल करीचे आता जोशवान त्या कॅन्डला तोंड पेटयले अंका पळे आता जेजूच्या कॅन्डला तोंड सगळ्यांनी कॅन्डल पेटवूनचे ओके आता सगळ्यांनी तांचे लागी पेटलेले कॅन्डल आसात पूर भुरग्याच्या भोंवतणी रावा पड्या त्या कॅन्डलाच्या भोंवतणी रावा सगळा ती तुमचे पड्या सांगात म्हणून ते व्हडले कॅन्डल पेटया पड्या सगळा मेळून ओके सगळा मेळून व्हडले कॅन्डल पेटया आता पळया सगळ्यांक पळया ह्या सगळ्याच्या कॅन्डलाक जेजूच्या कॅन्डला तावन उसवाड मेळ्ळा आनी तेणी सगळ्यांनी मेळून तें कॅन्डल पेटयले ते कोणाचे कॅन्डल ते कोणाचे कॅन्डल सगळ्यांचे जायत गी हर एका व्यक्तीचे कॅन्डल आमचें जिवीत म्हळ्यार तें कॅन्डल थोडे पटी उसवाड पालवाता त्या देखून ह्या कॅन्डला तावन आमी उसवाड हाडूंक प्रयत्न करीचे मगल भुरग्यानो आज जेजून आमकां सांगले तुमी संवसाराचो उसवाड सगळ्यांक आमकां देवान उसवाड दिला थोडे पटी आमच्या जिणयेंत उसवाड पालवाता आनी त्या वेळार परत आमी त्या वातीत तावन ही वात पेटोवंक आसा तो जेजू क्रिस्त हें कॅन्डल आमचें जिवीत सगळ्यांनी आमी हें कॅन्डल पालवनांतले बरी समजून घेवचें आनीक आमचे जिणयेंत आमी पाळोवंक प्रयत्न करचे अखेर करच्या फुडें हाच्या उपरांत आनी एक कालें सांगलां मीठ ओके मीठ आनी उसवाड मीठ पळयला तुमी पळयला मू कोणें मीठ पळोवना सगळ्यांनी पळयला ओके कोणाक मीठ खावंक जाता 1 किलो मीठ हांव दिता कोण खाता ओके सो कोणाय की मीठ खावंक जायना मीठ खायचें जाल्यार काल्याक घालीचें तें काल्याक न्ही घालीचें नुस्त्याक घालीचें नाल्यार पोळयेक मीठ घालीचें नाल्यार साराक इल्लें मीठ घालीचें ते साराक नुस्त्याक मीठ घाल्लें गोडलें नुस्तें कालें जाता आं टेस्ट जाता त्या देखून मिठाक चिकनांत असली टेस्ट हाडूंक सादी जाता नुस्त्यांत एक टेस्ट आसता नुस्त्याक एक टेस्ट आसता मीठ घालना जाल्यार ती टेस्ट येना मीठ घाल्लें गोडलें कालें जाता ती टेस्ट येता त्या देखून मिठाक टेस्ट भायर हाडची सकत आसा त्या देखून आमची जिवीत मिठा बरी जायचे हेरांक टेस्ट दिवचे हेरांच्या जिणेंत कालें म्हणटात उपादर करचे न्ही पाड करचे न्ही बरी भुरगीं हेरांच्या जिणयेंत उसवाड दितात त्या देखून दोनूच संगती आजवड आसल्यार बरो एक आमी उसवाड जायचे आमचें जिवीत सदांय ह्या दिव्या परी परसळाचें उसवाड पळयतना बेन दिसता की संतोश जाता उसवाडाच्या लागीं येतात की पयस येतात काळोख आसल्यार बेन दिसता की त्या देखून केदाळे काळोख येवन असो आनी एक मीठ 2 संगती आजवड आसो वरा इतलेंच समजल्यार पुरो भुरग्यांनी जायत गे त्या देखून आयच्या दिसाचो कोणयाळ बरें करून समजूंक प्रयत्न करा आमची जिणी मिठा बरी आनी उसवाडा बरी जावं दी म्हणून आमचें मागणें